नमस्कार. लोकसभा इलेक्शनाचो माहोल सुरू जाला आनी इंडिया ही जी पळय संकल्पना आसा ती सुरवातेकच ती कोसळून पडूंक लागल्या काय कितें अशे तरेची चर्चा आसा. आनी तातूंतच आम आदमी पक्षान कॅप्टन वेन्जी विएगस हो आपलो कॅन्डिडेट दक्षिण गोंयांतलो म्हणून जाहीर केला आनी बोवाळ सुरू जालो. काँग्रेस जी पळय न्हिदिल्ली इतलो काळ अचानक जागी जाली आनी चर्चेची भासाभास आतां आमी भासाभास सुरू करतात अशें म्हणूंक लागली. ह्याच विशयाचेर आज साडेतोड नायक कार्यावळींत आमी चर्चा करतात. आमचे बरोबर आसा कॅप्टन वेन्जी विएगस. वेन्जी बाब, तुका हांव येवकार दिता. तुका दिशिल्लें तुका दिल्लीच्यान फोन येतलो आनी कॅन्डिडेट जाहीर जातलो म्हणून तूं? ना, आय मीन आय वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग दीस. आनी हांव एज एन MLA, येस, आय वॉज वर्किंग वीथ द पार्टी एंड दॅट इज द टायम लायक आय वॉज प्रिपेर्ड की हय काम चालू आसलें. इतलीं वर्सां हांवें 3-4 कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम केल्लें. इन 2022 इलेक्शन्स आय वॉज दी फातोर्डा कॅम्पेन मॅनेजर. ताचे पयलीं हांवें केपें ऑफीस ओपन केल्लें, कुर्चोरियम ऑफीस ओपन केलें आनी मागीर बाणाल्यांतूय काम केल्लें. सो तेन्ना आय वॉज प्रिपेर्ड गेटींग रेडी फॉर 2022. बट दीस वॉज लायक अकस्मात सरान फोन केलो आनी म्हणपाक लागलो. कोणालो फोन आयलो? अरविंद सरागे फोन आयलो. सो सर कॉल्ड मी अप एंड सेड दॅट वेन्जी we've done a survey and it looks like since the Congress is not coming up with any names as an alliance partner, we would like your name to be put up because it looks like that's the only hope to defeat the BJP unless the alliance partners come up with a better option. So this is it. So I said, sir, do you think I'm ready? की काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी यांचे डिस्कशनच जावना आनी फकत वयर वयर चल्लां. आमकां आयकूं येता ना काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी इंडिया जो पळय कितें आतां एक संकल्पना तयार केला ताचो एक भाग ना. डिस्कशन जाल्लें. इट वॉज मोर दॅन 30 days पास्ट डिस्कशन जावन एंड एवरीबडी वॉज वेटिंग दॅट द मेजर अलायन्स पार्टनर्स इज काँग्रेस दॅट वी वील सी. कितें जाता, देर इज ऑलवेज अ ब्रायट स्टुडंट एंड अ लिटल बीट लेस विकर स्टुडंट. आमी मातशे वीक स्टुडंट. वेन वी से आमी वीक स्टुडंट म्हणजे आमकां एक 100 दीस 30 दीस 60 days 90 days जाय प्रिपेरेशन. आमचे अलायन्स पार्टनर मातशे कडेन ब्रायट स्टुडंट, तांकां 15 दीस पयलीं कॅन्डिडेट घालून जाता. सो आमकां दिसता तशें की वी आर नॉट सो ब्रायटर इन फायटींग इलेक्शन. तुमी सिस्टमॅटीक केलें की तुमी सारको प्लॅनिंग केलें, तुमी सर्वे केलो म्हणटा, ताजे नंतर तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो. ताजे पयलीं काँग्रेस तुमचे कडेन आयलेच ना, एप्रोचच जाले ना? अप्रोच केला एज इंडिया अलायन्स. एवरीबडी वॉज टॉकिंग बट 30 days गॅप जावन गेलो and we are all waiting eagerly. So we said let's change the dynamics of politics. Traditionally कितें जाता, सगळे अलायन्स पार्टनर बसून एक नांव दिता न्ही, तशें जावपाक जाय आशिल्लें. बट रायट नाव वॉट वी डीड, ओके फायन, सिन्स अलायन्स नेम्स आर नॉट कमिंग, let one alliance partner put up the best name. Let his other alliance partners either agree to that name or disagree and come up with a better solution. And finally, we come up with a consensus candidate. So we have put up a name. We are waiting for other alliance partners to acknowledge or give other views, whatever they have. Okay, so हाजो अर्थ असो की तूं फायनल न्ही? Final from our party, we have presented as final. There is no other face that is going to come. पण अशें केन्ना जायना जेन्ना अलायन्स पार्टनर्स असतात ते आपले भितर उलयतात, आपले भितर चर्चा करतात आनी एक कॅन्डिडेट मुखार हाडटात पूण तो जाहीर करनात. तुजें नांव ताणें डायरेक्ट अनावन्स केलां दिल्लीच्या. अशें जायना म्हणपाक जायना, कित्याक हें अलायन्सूय पयले पाट जालां. सो अशें जायना म्हणपाक जायना. दीस इज हें नवें काजार. इट इज अ न्यू मॅरेज आनी हे काजाराक घडोवन हाडपाक सगळे भाशेन आज पार्टीज आहा, सगळे पार्टीज आहा. काजार जावचे पयलें सगळ्यांक एकमुखा मदीं डिफरन्स आशिल्ली भरपूर. आतां काजाराक सगळ्यो पार्टी एग्री जाल्यो की आमी वी आर बाउंडेड वीथ इंडिया अलायन्स, keeping away all our differences because our major goal is to ensure to have a corrupt free India. काजाराचें आतां उतर दिलें. काजाराक सगळें ठरता कोण घोव कोण बायल. हांगा जालां बायल रेडी आहा, कोण तरी भलतोच घोव हाडून दवरला ना. दॅट इज आर टॉकिंग अबाउट द कॅन्डिडेट. वॉट वी आर टॉकिंग, काजार इज अमंग द पार्टीज नो. ओके, काजार इज अमंग द फॅमिलीज हॅव कम टुगेदर दॅट वी आर गेटिंग मॅरीड, आर चिल्ड्रन आर गेटिंग मॅरीड एंड येस द फेस हॅज टू बी देअर. येस. सो ज्या दिसा कॅन्डिडेट तुमचो डिक्लेअर जालो न्ही, हांवें तुमचो पार्टी जो पळय कन्व्हिनर आहा तो अमित आनी काँग्रेस पार्टीचो प्रेसिडेंट गोंयचो ताणें एकठांय हाडून एक डिबेट केल्ली आनी तातूंत भितर म्हाका एक ताची इनफॉर्मल डिस्कशन आमच्याच ऑफिसान जालें. ताणें म्हणटालें की जरी कॅन्डिडेट आमी डिक्लेअर केलो तरी आमी अजुनूय नेगोशिएशन चालू दवरतले. आनी ते म्हणटात की एक नेगोशिएशन जें पळय जालें तातूंत भितर चर्चा चलतात की एक कितें म्हणटात एक सिनियर पार्टनर म्हणून काँग्रेसीक पळयतात. सो ते अशें म्हणटाले की काँग्रेसीक 2 सीट आमी दिवंक शकतात प्रोवायडेड काँग्रेस शूड कम आउट वीथ ए गूड सोल्युशन.
सो कितें जाता पॉलिटिक्स इज व्हेरी डायनॅमिक्स तुमची इंटरव्यू हांवें पळयली तुमची व्हेरी नायस इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टायम बोथ आवर प्रेसिडेंट्स बद्दल आमगेलो प्रेसिडेंट तामगेलो प्रेसिडेंट आनी 3 दीस पयली इंटरव्यू या 4 दीस पयली इंटरव्यू जाल्ली सो 4 दिसान पॉलिटिक्स भरपूर चेंज जाता आनी पॉलिटिक्स इज व्हेरी डायनॅमिक कीप्स चेंजिंग अँड वी हॅव पुट अप वी आर अ पार्टी अ यंग स्टार्टअप पॉलिटिकल स्टार्टअप आनी हे यंग पॉलिटिकल स्टार्टअप आज देंवन येवन कितल्योश्यो गोश्ट्यो चेंजीस जावपाक पळोवन मेळटा वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स एवरी पोजिशन वीच मिन्स MP वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एन MP आज MP कितलेशे फंड हाडपाक शकता आज MP वचोन रोडाक फंड हाडपाक शकता PWD रोड्स जे जाता सेंट्रल फंड्स हांव ताजे कडेन येताच म्हाका तुजे कडेन जाय तें अशें तुका कितें दिसता की आम आदमी पार्टी काय काँग्रेस खंयचो कॅन्डिडेट आसता वीच पार्टी इन साऊथ इट इज नॉट अबाउट द पार्टी इट इज कारण अबाउट तुमचे इंडिया कडेन 2 MLAs आहात साऊथ गोवा काँग्रेसी कडेन 2 आहात सी आतां कितें जालें नाव फॉर दीस particular elections we are no longer thinking about party we are thinking about an India alliance face today I do not consider myself as an Aam Aadmi Party projected Lok Sabha candidate no I present and I look at myself as a India alliance candidate and that is how we are looking at so as of today we have stopped thinking that whether it is a Aam Aadmi Party candidate face or it is a Congress face no it is an India alliance face and the whole motto is we have to able to pull out people give people that confidence why they should vote for this face and why this face is going to be dynamic for the next crucial 5 years तशें जातलें जाल्यार आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस आनी एकठांय येवन जॉयंट कॅन्डिडेट कसो दितले ताजें सिलेक्शन प्रोसेस कितें आसतलें इलेक्शनाचें कॅम्पेन कशें करतले फंड्स दवरून तें ऑर्गनायझेशन मेरेन हें सगळें जें पळय कितें काम करपाक जाय तें वचून कांय सुरूच जाल्लें ना चालू आहा सुरू जाल्लें आहा लॉट ऑफ डिस्कशन्स आर हॅपनिंग आनी आमी फर्स्ट ट्रायल रावंड जो तुमी पळयल्लो चंडीगड मेयरा हेका आनी आतां कितें जालें तें तुमी पळयलां सो द अलायन्स इज देयर टुगेदर वी आर हॅविंग अ फेस फॉर द मेयर नाव so this is a perfect example that strategies are there strategies were planned it is just that phase while it will be coming out for every state so तुका जर लास्ट मिनिट सांगलें बाबा आमी तुका जर डिक्लेअर केल्लो आसलो वी आर विथड्रॉईंग युअर नेम आनी साऊथ गोवा काँग्रेस कॅन्डिडेट आसतलो अशें सांगल्यार तुका जातलें तूं भितरल्यान सारको काम करतलो कॅन्डिडेटाक इट इज नॉट काँग्रेस कॅन्डिडेट इंडिया अलायन्साचो फेस हो आसतलो अशें सांगलें जाल्यार देन येस वाय नॉट बिकॉज सी फायनली आय एम अ फेस प्रपोज फॉर इंडिया अलायन्स आय एम नॉट प्रपोज फॉर आम आदमी पार्टी लोकसभा सीट टिकेट म्हणून म्हाका प्रपोज केलो ना कित्याक जर तर म्हाका आम आदमी पार्टी म्हणून प्रपोज केल्लो जाल्यार वोट फुट्टले आमी कॅन्डिडेट म्हाकाय बसयलो आनी काँग्रेसानूय बसयलो जाल्यार वोट फुट्टले आनी आमकां परत 5 वर्सां त्रास काडचे पडटले आनी जे भाशेन कोविडान त्रास काडचे पडटले म्हळ्यार कितें हाव यू प्लीज डिफायन त्रास काडचे पडले म्हळ्यार कितें सी कोविड हॅज कम एंड गॉन कोविड हॅज कम एंड गॉन वी ऑल आर ब्लेस्ड इवन यू एंड मी हू आर एबल टू सिट हियर including the cameramen and all our viewers thousands of viewers we are blessed to be here today because several of our dear ones have gone आनी जे कोण आज आमचे बरा सांगताक ना तितूंतले थोडे पर्संटेज पूण हे MPनी साल्वार करूं जाता आशिल्ले इफ दे वूड हॅव हँडल्ड एन MP ऑफिस टू फायट अगेन्स्ट कोविड विक्टिम्स तशें जावंक ना खंय जावंक ना हॅविंग अ BJP MP टुडे वी डिड नॉट सी एनी इंडिपेंडंट फंक्शनिंग ऑफ द MP in Goa from the BJP side. Congress South Goa. See, why I would say first the BJP, why? Because we pursue, we say that they are a double engine, no? They proclaim that they are a double engine. So ते इंजिनूच बंद पडिल्लें ते इंजिन कोविडानूय बंद पडिल्लें जागे जावंक ना तुवें खूब काम केलां कोविडान तुवें जे पळय भायल्यान जे पळय कोण भायर आशिल्ले गोंयकार तांचे खातीर काम केलें तुवें लोकांक घराघरान जेवण पावयलें तुजें काम कोविडाक खूब तोखणायेचें आशिल्लें नो वीव डन वर्क वीव हेल्प पीपल वीव ट्राय टू जे कोणा कडेन पयस आशिल्ले तांकांय हेल्प केलां कोणा पयस नाशिल्ले तांकांय हेल्प केलो एंड दॅट इज द रिजन आय सी दॅट आज नॉर्थ गोवा जो MP आसा हे सरकारा गेलो हे पार्टीचो जो MP आसा he could have done a lot of things he could have saved a lot of our friends and relatives life म्हाका हांव तुका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विचारता तुका साऊथ गोवा कॅन्डिडेट आहा सार्दिनान कांय काम केलें ना म्हणून BJPन एलिगेशन केलें डायरेक्ट ताणें आपलो रिपोर्ट कार्ड दाखोवचो म्हणलो तूं कितें दिसता सार्दिनान काम केलां सी एज ए आतां पळय तूं एक MLA तूं कोविडा काळान सामको झटून काम केलां अशे वेळार तुजें मत आसपाक जाय सामकें स्ट्रेट फॉरवर्ड काम केलां काम करूं ना
हय सी वी आर अलायन्स पार्टनर्स किपींग दॅट इन मायंड ऑल्दो वी आर अलायन्स पार्टनर्स फ्रॉम नाव नॉट ड्युरींग कोवीड टायम जरी तरी आम अलायन्स पार्टनर्स कोवीड टायमासून आशिल्ले जाल्यार प्रॉबली यू कूड हॅव सीन बेटर रिजल्ट्स आउट ऑफ एवरीबडी बिकॉज आम आदमी पार्टी इज अ पार्टी दॅट एनकरेजीज आवर टीम टू वर्क. The party also pushes me and guides me to do a lot of work which I have been doing. आज जरी तरी आमी तुमी भाणाऱ्यांत आयले जाल्यार राजूबाब हांव मुद्दम सांगता यू ऑल प्लीज कम विजीट बेनावलीम. इट इज नॉट फार. लेट्स मेक अरेंजमेंट. कम ऑन अ थर्सडे. वी डू कॅटरॅक्ट ऑपरेशन्स फ्री फॉर एवरीबडी इन बेनावलीम. मोहल्ला क्लिनिक धरून 50% कॅटरॅक्ट ऑपरेशन्स फॉर एनीबडी फ्रॉम गोवा. तुमची सोय रे गोवा यू प्लीज कम टू माय क्लिनिक. तूं एक सामको यंग पॉलिटिशियन आनी राजकारणांत तूं नवो तरी तुवें म्हजो क्वेश्चन बरो डॉज केलो. कांयच डॉज करूंक कांयच डॉज करूंक आय लायक इट. कारण निमाणें कशें आहा की जर एलायन्स जर एकठांय वतले इंडिया जर तुमचे पळय जी संकल्पना आसा इंडिया ब्रँड नेम केलें तुमी तें जर फुडें वतलें जाल्यार एकमेकाक क्रिटिसायज करपाक जायना. हें पयलें तत्व आनी तें तुवें बरें पाळ्ळें. सो तूं सार्दिनाची क्रिटिसायज करना. ताणें काम केलां किंवा न केलां हें आसूं न्हय. No, see, a lot of work has to be done, and I think the first accountability we have to if we have to tighten up gauging accountability, we have to talk about the North Goa MP because he is there with the ruling central government ताजे कडेन ना हिंगा. But if you see, I am मुळटे भाशेन पळयलें देखून की you see chief minister running every now and then to Delhi. We do not see the MP of the not doing anything. He is unable to get appointments for the ST. He is unable to get appointments for Indian passport holders. तुजें तत्व किंवा तुजें ध्येय लोकसभा इलेक्शनाक बीजेपीक डिफीट करपाचें आसतलें. We have to defeat the ruling government because the ruling government is unnecessary creating communal tension. The ruling government is unable to keep the loans that are there on the state as well as the country, which is going to lead us in a massive way of vacuum. And when that vacuum bubble breaks, आमी तुमी सगळ्यांक भरपूर त्रास जातले. आज जो आमकां ते आतां बीजेपी सुद्दां तांची एक बरी स्ट्रॅटेजी केल्या सावथ गोवा जिखपाची. फाटल्या इलेक्शनाक सार्दीन जिखून आयिल्लो पूण आतां ते सारके बाबू कवळेकारा सारके एक स्ट्रॉंग जाका एक मोबिलायजेशन पावर आहा. केप्यां सांग्यार ते बाबू कवळेकार तांचे खातीर काम करता. दुसऱ्या अर्थान महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी फाटल्या वेळार ती बीजेपी वरून नाशिल्ली. ह्या वेळार ती तांचे मागीर तुमकां एक व्हडलें चॅलेंज आहा. सो तूं आनी काँग्रेस एकठ्या सावथ गोवा जिखूं शकतले तुमी एकठांय रावल्यार. ना आतां तुमी म्हणलां जी नांवां घेतलां तुमी जी पार्टीची नांवां घेतल्या प्रत्येक ते कार्यकर्त्यांक गेले गॅसी सिलिंडर आहा तेजेर आमी प्रायस टॅग वचोन घरा कडेन मारतले. तांगे मोटरसायकलीचेर आमी पेट्रोलाची रेट मारतले. तांगेले टूथब्रशाचेर आमी तो कितली टॅक्स हारी करता तें मारतले. तांगे तांदळाचेर ते कितें जेवण जेयता आनी ते जेवणाक भाजयेक कितली पयशे पडटात ते सगळे आमी लेबल व्हरून तांच्या घरा कडेन दिता आनी सांगता तुका जाय तशें करा आनी जाय तेका मत मारा. पूण हे जरी तरी तुमकां देंवोवपा मेळटा. आमी मानना बीजेपीक. तुमी मारता न्ही जाल्यार हो गॅसी सिलिंडर तुमकां पूण देंवोवन घेया. ही म्हारगाय पेट्रोली प्रायस तुमकां पूण देंवोवन घ्या. मागीर करा कितलेशे पॉलिटिकल सर्वे जाले तातूंत भितर लोकांक गॅस प्रायस रायज कॉम्युनल टेन्शन्स कांय पडूं ना. दे आर गोइंग टू वोट फॉर प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट नरेंद्र मोदी. तुका दिसना एक वेव आयल्या आफ्टर राम मंदीर आनी सगळे आतां उलयतात सगळे नरेंद्र मोदी सगळे थंड पडले काँग्रेसींतले लोक फुट्टात. ना राजूबाब गोमंतकान जरी तरी सर्वे काडल्या आनी हे सर्वेचेर जरी तर अशें आयलां जाल्यार आय वूड लव टू वाउच ऑन दॅट सर्वे बिकॉज आय ट्रस्ट दीस पर्टिक्युलर मिडिया हाऊस. दुसरी मिडिया हाऊस खंयची सर्वे काडली म्हाका कांयच खबर ना आनी कोण ते मिडिया हाऊसा भितर. बट आय कॅन से एंड आय कॅन वाउच ऑन युअर चॅनल ओवर हियर दॅट इफ यू कम अप वीथ दीस सर्वे देन येस पळोवपाची गजाल आहा. बट आय थिंक यू हॅव नॉट येट कम अप वीथ एनी सर्वे. हय सो आय थिंक ऑल सर्वेज आर प्री प्लॅन्ड एंड एक्झिक्युटेड लोकांक दाखोवपाक. तुमचे अशें सारके चॅनलान जरी तरी आमच्या गोंयांत जरी तरी सर्वे काडली आनी तूं वचोन विचारलें. हांव गोंयांत म्हणना एक वातावरण तयार जालां देशभर की नरेंद्र मोदी गाजता आनी ऑपोजिशन सामके भिल्यात. इंडियाची बारीक बारीक कुडके पडत आहात आनी दुसऱ्या अर्थान काँग्रेसीचे टॉप लिडर बीजेपीन वचत आहात. सो एक देशभर अशें वातावरण आहा की इलेक्शना पयलींच मोदी जिखलो काय कितें. ना सी इट इज अ बबल हो वातावरण जो आहा तो वयल्या वयर बबल. हे बबलात तूं भितर सरलो तेन्ना तें एक्झॅक्ट वातावरण कितें तें करतलें. आनी देर आर सो मेनी थिंग्स. आज प्रत्येक लोकांक त्रास जाल्ले आहा. आज जें देशभर चलता तें गोंयांत जावचें अशें म्हूण गरज ना. गोवा इज व्हेरी स्मॉल आनी गोंयची पॉलिटिक्स जें आहा तें सामकें डायनॅमीक. यू ऑल आर मोर सिनियर्स टू मी इन टू दीस फील्ड. यू ऑल नो हाव द सिस्टम वर्क्स हाव पीपल वोट. लोकांक सदांच फटोवपा जायना. सदांच तुज्यांनी लोकांक म्हारगाय आहा ती
सद्दांच एक कॅरेट करून सद्दांच दिवपा जायना, सद्दांच तुज्यान मोडपा जायना आपण 15 लाख अकाउंटाक घालतो. गेले ते पाट सांगलेलें हे पाट तुज्यान मोडपा जायना 15 लाख घालतो म्हणून इट इज ऑलरेडी सॉल्ड. इश्यूज जायना हे सगळे फेलियर्स ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट हे मेन इश्यू जावपा जाय आशिल्लो. देशभर ऑपोजिशनान एकठांय येवन बोवाळ करपा जाय आशिल्लो, जायच ना. तूं म्हणटा म्हारगायेचो इश्यू इतलो पेटला पूण ताजे परस लोकांक राम मंदिर जाय काय दिसता. ना लोकांक जाय अशें दिसता की कोणाकूय एक जर टिकेट दिली वचोन खंय वचोन येवपाची, जावं तें वेलंकनी जावं तें श्रीराम मंदिरा भेटो करपा जावं तुगेले मस्जिद विजीट जावं. सो कोणाकूय एक टिकेट दिली आनी बरी वेवस्था दिली देन एवरीबडी वूड लायक टू गो एंड विजीट. आमकांय मातशें टायम मेळ्ळो जाल्यार आमी वयतले बिकॉज यू हॅव टू एवॉयड दीस रश न्हू. वी आर ऑल्सो हियर. आय वूड ऑल्सो लव टू गो एंड सी टेक माय फॅमिली देर. आमी वेलंकनी वचोन आयला, आमी इन्फंट जिजस नाशिक वचोन आयला. आय वील ऑल्सो गो देर. पयर रुलींग पार्टीचे विमान स्पेशल विमान घेवन गेले अयोध्या. पळय सी कितें तुम्ही ताजेर जाता, कांय बोवाळ केलो ना. पयशे खंयच्यान आयले, इतले लोक कशे गेले, हे सगळे मिनिस्ट्री कशी वता. आमचो टायम एसेंब्लींत नेक्स्ट एसेंब्ली सेशनात विमानाचे पयशे, टिकेटीचे पयशे आनी हूंय मजा मारून हाडले ते सगळे अकाउंटेबिलिटी येतली एसेंब्लींतल्यान. लोकूय पळयतलो हेमी कितें केलें तें आनी कितें खायलें आनी कितें मोडलें आनी कितें केलें तें. सो दॅट वील कम अप. सो इट इज मॅटर ऑफ टायम आनी एक 4-5 म्हयन्या भितर सगळें इट इज देर. सो वी पुट अप थिंग्स इन द एसेंब्ली वेर नंबर्स आर कन्सर्न. दे हॅव फेल्ड, दे हॅव ड्रास्टिकली फेल्ड. जस्ट दॅट दे हॅव गॉट द स्ट्रेंथ. आमचे कडेन स्ट्रेंथ आहा म्हणून नाजाल्यार नॅशनल गेम्स आमी एक्सपोज केल्ल्या. म्हाका सांग, तुमचे कडेन आज बाणावले आनी वेळ्ळी हे 2 इम्पॉर्टंट सालसेतींतले कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा. ताच्या भायर तुमचे कडेन आनी कितें आसा? आय थिंक वोट तुमच्यान कॅच अशें धरपाक कळटा. यू आर टॉकिंग अबाउट साउथ गोवा. साउथ गोवा. सी साउथ गोवा देर इज अ बीग फॉलोईंग फॉर दी आम आदमी पार्टी. आज आम आदमी पार्टी जे दोन्ही आमदारांनी आमी काम केल्ल्या सादारण तूं बाणावलेचें चोवपाक गेलो जाल्यार 5-5 क्लिनिकां आसा. वी स्टार्टेड समथींग कॉल्ड एज आमदार योजना. आमी फकत चीफ मिनिस्टर योजना आनी प्रधानमंत्री योजना आयकल्या. हांवें आमदार योजना म्हणून कमेस केल्या. हांवें गोरजीवंतांक आधार म्हणून कमेस केला. हांवें जिओ टॅगिंग ऑफ सॅपलिंग्स कमेस केले. सो 3,500 झाडां रोवल्या. वॉट अबाउट वेळ्ळी? तुमकां जो सपोर्ट बेज आशिल्लो तो अजुनूय आहा? वेळी कितले एकजांची जमीन पाड पडिल्ली. आमचे कडेन एग्रीकल्चर मिनिस्टर आहा, युनियन मिनिस्ट्री आहा फॉर एग्रीकल्चर, बट दे आर अनेबल टू डिवेलप थिंग्स. आवर लोन MLA क्रूज सिल्वा आमगेलो इंजिनियर इतली वर्सांची 40-30 वर्सांची जमीन, एक गजाव जमीन विथ ड्रोन टेक्नॉलॉजी घेऊन त्यांनी ती जमीन आज दिसती वेळ्ळीचे भायर सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी काम चलत आसा. वोट बेज इज देर, वॉलंटियर बेज इज देर. हे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीची भायर अशी बेज बरी तयार जाल्या अशी खंयची आहा? सी आज आम आदमी पार्टी नावेली तुमचो कॅन्डिडेट फुटलो, ते तुमच्या पार्टींतल्यान भायर सरले. आम आदमी पार्टी सदांच तुम्ही पळयत जाल्यार वी हॅव नेवर प्रोजेक्टेड एनी फेस. व्हेन्झी इज नॉट इम्पॉर्टंट. what is important is the Jadu symbol. Good. And the symbol is the whole philosophy. Yes. And that is the reason you will say that I also being part of that philosophy have volunteered. ना जाल्यार कितें जाता जनरल पॉलिटिक्साक कितें जाता आमदार सोडून वयता. इट इज नॉट सोडून वयता, आमदाराक मॅनेजमेंट अपलिफ्ट करता आनी दुसरो मनीस कमांड घेता. एक बोटी कमांड चेंज जाता. It is not abandoning the ship, it is change of command of a ship which is sailing in a calm ocean. जालें अशें की कॅथलीक वोट मेळोवपा खातीर काँग्रेस आशिल्ली, दुसऱ्या अर्दान आम आदमी पार्टी आशिल्ली, तिसऱ्या अर्दान तृणमूल काँग्रेस आयली आनी मागीर RG आयली. आनी RGन अशें देर इज एलिगेशन्स दॅट RGन तुमची सगळ्यांची कॅथलीक मतां खाली आनी BJP रुलिंगाक हाडपा खातीर प्रयत्न केलो. आतांय बी तुमी जरी नासले म्हणजे तुमी काँग्रेसी बरोबर आसतले, अशे वेळार RG जर उबी रावली जाल्यार तुका दिसता कॅथलीक वोट्स खातले जे बेज आहा काँग्रेसीची जिखपाची? इट इज टू अर्ली टू डिस्कस दीस. देर इज ऑलवेज अ बिगर फोरम ऑफ डिस्कशन्स वीच वील हॅपन वन्स द इंडिया एलायन्स अँड देर इज टायम. आनी जेन्ना इंडिया एलायन्स फायनल जालें कॅथलीक मूड ह्या वेळ कसो आहा? आज जरी तरी पळयलें जाल्यार आमी सावथाक हय आमी जरी तरी कॅथलीक आनी हिंदू मूड डिस्क्रिमिनेट करपा लागले. नोबडी इज एबल टू फायंड आउट. लेट मी कंप्लीट. आय एम आस्किंग यू एज ए पॉलिटिकल थॉट की कशें आहा कॅथलिकाचें एक वोटींग करपाचें एक ट्रेंड आसा आनी ताका एक परंपरा आसा इतल्या वर्सांची की कॅथलीक सारको वोटींग करता एन मास करता आनी तांकां एक ध्येय आसता कोणाक जिखोवपा जाय, ताचे खातीर तें मत स्पीड जावपा दिना. अशें ह्या वेळ जातलें काय RG मत स्पीड करूं शकता? हे पार्टी कितें जातलें जाण तूं, हे पार्टी इफ यू आर सेईंग कॅथलीक एक सायडी वयता न्ही
I think the majority community जी Right. has got so much jailed Yes. with the entire community. आमच्या मध्ये ते कॅथलिक हिंदू उरना जाऊन I think the entire community, the majority community which used to go Correct. for the ruling party is going to get carried away and get moved towards the India Alliance. Why? Because आज तो इतलो मेळावो जाल्लो हा दोन्ही हिंदू आणि कॅथलिक कम्युनिटी मध्ये इतली फ्रेंडशीप जाल्ली हा इतलो मोग जाल्लो इतलो आमगे ना, पूण हे कल्चरल आमकां हें भायर जाल्लें दिश्टी सो पडना. दॅट हें फकत वयल्या सुपरफिशियल लेवलाचें आसा ना, दिश्टी पूण पडटा. म्हाका हांव तुका एक स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारला आनी लोकांक पळोवपाक हांव आवडटलो यो आन्सर. सावथ गोंयान भितर वा सालसेतींतले कॅथलीक ह्या वेळार वोटींग कशें करतले? they will go with India Alliance. If you want a specific Yes. answer where Yes. you want to discriminate that way and do micro tuning, which we have not done on a survey, but Okay. just on an interview micro tuning, Yes. then I would say everyone is going to go for an India Alliance. Everyone is waiting for a good alliance. So phase. they are not going to And- vote for Aam Aadmi Party and split the votes. There is never an Aam Not Aadmi Party. sorry, Aam Aadmi म्हणलें हांवें, RG. They are not going to be with the RG. See, we do not know as of now Yeah. what is the situation. See, RG has already announced the candidate. See, announce सगळे करता न्ही. When everybody announces. Okay. So विरेश आमचे बरा काम करता. मनोजा कडेन आमचे बरें रिलेशन आहा. Okay. So once the phase is finalized, we will have them on board and we will have a larger discussion and तुम्ही understand. डिस्कशन केलं तांचे कडेन? See, विदेशा आसता न्ही. विरेशा कडेन आनी विरेश आमचे न्ही, कडेन हें तुमकां करचें पडटलें मनोज परब. we will talk to Manoj. No, see, when we talk to Viresh, it is as good as we are talking to Manoj because Viresh is in the assembly. We are all working Because together and they also understand. तांणी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला तो एस टी कम्युनिटीज कॅन्डिडेट आहा. सो एस टी कम्युनिटीचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जेन्ना जाता तेन्ना एक अशें भंय आसता की एस टी कम्युनिटी वील वोट फॉर देम आनी तुमकां एक मेजर फटको बसूं शकता बिकॉज स्प्लिटींग ऑफ वोट्स. See, what I'm saying is India Alliance जेन्ना जाता आणि finally decision जाता की okay, everybody is coming up with this face. That time we will sit with these other regional parties. There is Goa Forward who is there, there is RG which is there. सगळ्यांक घेवन बसपाची गरज आहा. जेन्ना पर्यंत तें जायना हाफ हार्टेडली यू कॅनॉट गो एंड इवन हॅव अ डायलॉग. हांव कुसान आज I have not gone and spoken to my colleague Bab Vijay Sardesai. I have not gone and spoken to Viresh, my colleague. Okay. Although they are regional. Why? We are all waiting for the final decision of India Alliance, which will be seen. And then yes, I will approach everyone. We will have a काल decision. विजय सरदेसाईन एक अनाउन्स केला डायरेक्ट म्हणला सार्दिना जर तिकेट दी जाल्यार आपूण ना. सो तुमचें अशें कितें आसतलें की बाबा कॅन्डिडेट कसो सिलेक्ट जावचो काँग्रेस कसो ठरयलें फाल्यां काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आसतलो जाल्यार काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट कसो हे ताका जाय निकश हे क्रायटेरिया आसपा जाय जाल्यार कोणा तरी काडलो सार्दिना सारको मनीस काडलो इतले वर्सां येता तो जाणटो जालो ताका काडलो दवरलो आनी तुमचो इंडिया कॅन्डिडेट म्हणलो तुमचे कितें निकश आसतले? See, I personally will not have any say on that because it is being discussed by two central parties, which means our parent party which is there, both the central leaders ते दोगांय चर्चा करतले, ते दोगांय एनालायज करतले कोण जाणटो कोण नेणटो जायो एमपी हे जाणटो जायो वेदर दॅट इज द क्रायटेरिया बिकॉज कॉन्स्टिट्युशनान कांय घालना न्ही क्रायटेरिया. सो कॉन्स्टिट्युशनान घालना जाल्यार ते पळोवपा जाय हू इज एबल टू रन मोर हू इज गोइंग टू रन लेस अकाउंटेबिलिटी कितें. आय थिंक बोथ द आनी पार्टीज विल सी एक स्पेसिफीक क्वेश्चन तुका सावथ गोवा जो पळय कॅन्डिडेट आसतलो तो जावं आम आदमी पार्टी जावं काँग्रेस तो हिंदू आसचो काय कॅथलीक आसचो? तुजें म्हाका काळजार हात धरून सांग. आज पळोवपाक गेले जाल्यार आय ऑलवेज से काल हांव एक 93 बॉर्न भुरग्या कडेन हू हॅड कम टू मी इज अ यूथ Yes. उलयतालो आनी ही वॉज सो हॅपी डिस्कसींग विथ मी. वी वर टॉकिंग अबाउट कम्युनल हिंदू मुस्लीम कॅथलीक करेक्ट. तागे व्यू पॉयंट 93 बॉर्न. येस. सो जेन्ना हांव ताजे कडेन उलयलो ही वॉज सो हॅपी टू टॉक टू मी एंड ही सेड सर द वे यू प्रेजेंट थिंग्स it is really nice. I said no, the way you present things I feel more happy Very to interesting to know him. because you are much younger to me and I said you should be the next level of politicians. Correct. आणि जे म्हाका ह्याचे भुरग्यांतल्यान कळोन येता Right. they don't believe in Catholic Hindu, they don't believe in it all. See, आमी They don't उलयतात even ते look into it. सोशियोलॉजिकल I'm talking about पॉलिटिक्स जे पळय वोटींग आसता ताजो ट्रेंड जर्नलिस्ट किंवा मिडिया कशी ठरयतात ते ट्रेंड्स पळयतात. कॅथलीक वोटींग कशें जातलें, हिंदू वोटींग कशें जातलें, मुस्लीम वोटींग कशें जातलें हाजो कॉम्युनल थिंकींग न्ही ताका सोशियोलॉजिकल कांय एस्पेक्ट्स आसतात आनी ताजे प्रमाण वोटींग जाता इतले वर्साचो एक अनुभव आसता. सो आमकां दिसता तें अशें की सावथ गोवा काँग्रेस इज ऑल्सो थिंकींग अबाउट इट वेदर टू फील्ड ए कॅथलीक कॅन्डिडेट ऑर हिंदू कॅन्डिडेट इन सावथ गोवा बिकॉज द परंपरा इतले वर्साची आहा
साऊथ गोवा काँग्रेस कॅथलीक कॅन्डिडेट दिता. See, I will tell you one thing, traditional way of looking at things. येस. If we look for today in South Goa, Yeah. what is the percentage of senior citizens Yes. from 45 and above? Yes. Okay, or if I say senior citizens, let's say 60 and above, Correct. and then 45 to 60, and then say less than 45. Correct. So what is the bracket? 18 to 45 bracket is much higher than the previous last election. Yes. So youngsters are. Youngsters are. Yes. So when we say youngsters are higher, आमगे media ji na sogli Hoy. traditionally have been doing surveys of almost this 50, 55 and above, Yes. because they were much So- younger. so 5 पहिली years गजाल back. तुवें आमची admit सर्वे केलें. पॅटर्न चेंज जावपाक वोटींग पळय आसा तें जाता 14 to 35. सो एक यंग भुरगो आसप चड बरो. माइंडसेट चेंज आहा हय. सो यंग भुरगो आसप कॅन्डिडेट चड बरो काय एक जाणटो 75 भुरगो आसप. ना आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॅन्डिडेट ना, आय एम टॉकिंग अबाउट द वोटिंग पॅटर्न. ना हांव तेंच म्हणजे म्हणटा. 18 to 45 जर तरी हो मेजर सेगमेंट आसा, हय. सो दॅट माइंडसेट हेज चेंज. आमी सर्वे तांचे कडेन करपाक जाय पयलीं. Yes. And then even if you keep 10% of this 18 to 25 population, convincing the 50 and above generation to vote as per they say, then there is a big change in the entire survey that we are doing. So we have to do surveys, I think, based on this in the next years to come, or for this Lok Sabha also, and then see what is the सो people's vote. तूं रिक्वेस्ट करतलो आम आदमी पार्टीक काय काँग्रेसीक सर्वे करपाक काय जॉयंटली करपाचें सर्वे. No, it is always an independent survey. It is never a party survey, because then you are biased towards the person. Correct. It is always has to be an independent survey. And what surveys we also do are two surveys. One is a party survey where you send party karyakarta, and one is an independent third party survey, Yes. which you hire. सो कॅप्टन वेंदीबाब तुवें आमी एक बरी डिस्कशन बरें केलें आनी तुजो व्यू पॉयंटूय म्हाका कळ्ळो की तूं अजुनूय बी तुका जरी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्लो तरी तूं म्हणटा एक इंडिया रावपा जाय, वोट स्प्लीट जावपा जायना, BJP हरोवपा जाय. ही तुजी तत्वां जी आहा ती खरीच बरी म्हाका दिसली. एज ए यंग पॉलिटिशियन तूं कांय तुजे असूल घेवन आसा आनी तुजे कांय तत्वां आहात हें म्हाका पळोवन खूब बरें दिसलें. तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो लास्ट मिनीट तुका सांगूनय आनी एक बरो इंटरव्यू लायव्हली इंटरव्यू आमी केलो. तुका हांव तुजे उपकार मानता. Thank you very much. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you. पळयत रावात गोमंतक TV.